1 सप्टेंबराच्यान येरादारी नेम मोडल्यार बोर्डाक ओस, हजारांनी रुपयांचो तालाव. मात गोंयांत चवथीचे 5 दीस जातकीर तालाव लागू, परिपत्रक येवंक ना अजून. राष्ट्रीय खेळा सर्तीक लागून गोंयाक 6 कोटी रुपयाचो खार, स्पॉन्सरांतल्यान पयशे उबारून दितले ऑलिंपिक असोसिएशनाक. मात सर्त जातली फुडल्या वर्सा ऑक्टोबरांत. भलायकी पर्यटन फुडें व्हरपा खातीर सुदारतले गोंयचो भलायकी कायदो. विदेशी पर्यटकांक फट दोतोरांनी फटोवचे न्हय म्हणून खासा तरतूद. गोवा पुलीस कपाचो फुटबॉल टुर्नामेंट सुरू 13 सप्टेंबराच्यान. 19 सप्टेंबरा फायनल. खेळटले 12 व्यावसायिक आनी आय लिगाचे पंगड. नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. येता म्हणून निमणे सुमारा भायर वाडिल्ल्या दंडाची रक्कम आशिल्लो नवो वाहन कायदो 1 सप्टेंबराच्यान भारतभर लागू जालो. मात गोंयांत फुडल्या सप्तकांतल्यान नवो तालाव मारपाक सुरवात जातली. चवथीक लागून दंडाची नवी रक्कम आसा 10,000 आनी 1 लाख रुपया लेगीत. वाहनाच्या उत्पादकांक तर 100 कोटीचो दंड आसा. नवो कायदो केन्नाच्यान लागू जातलो हेची वासपूस गोवा 365 केली. तेन्ना येरादारी खात्यान परिपत्रक काडले शिवाय आमी नवो तलाव मारपाक शकनात अशें येरादारी पुलिसांनी आमकां सांगलें. मंगळार मेरेन सरकारी सुटी आशिल्ल्यान परिपत्रक काडपाची प्रक्रिया बुधवाराच सुरू जातली. ते भायर 5 दिसांचो गणपती जायसर तरी तालाव मारपा बदला येरादारी सांबाळपाचेर चड भर दिवपाचें येरादारी पुलिशेन थारायलां. मोटर वाहन कायद्यांतल्या सुमार 61 प्रकारच्या कलमांचेर हो तालाव वाडयला. तेतूंत कांय नवीं कलमांय हाडल्यांत. पयलींचो तालाव वाडयला तो कित्याचेर तो पळयात. लायसन नासल्यार 500 रुपया वयल्यान 5,000 रुपया तालाव. हेल्मेट नासल्यार 100 रुपया वयल्यान 1,000 रुपया तालाव आनी त्या शिवाय 3 म्हयने लायसन निलंबीत. लायसन निलंबीत आसतना गाडी चलयल्यार 500 रुपया वयल्यान 10,000 रुपया. स्पिडीन गाडी चलयल्यार 400 रुपया वयल्यान 2,000. सोरो पिवन गाडी चलयल्यार 2,000 वयल्यान पयली खेपेक 10,000 आनी मागीर 15,000. अपघात केलो जाल्यार 500 रुपया वयल्यान पयली खेपेक 5,000 मागीर 10,000. ते भायर मोटर वाहन कायद्यांत कांय नवीं कलमां हाडल्यांत. ती कितें ती पळयात. तांबली लायट आसतना गेल्यार, राव म्हणिल्लें आसतना गेल्यार, मोबायलाचेर उलयता जाल्यार, ओवरटेक करपाक जायना थंय केल्यार, रॉंग सायडीन गाडी व्हेल्यार आनी धोकादायक पद्दतीन गाडी चलयल्यार पयली खेपेक 5,000 आनी मागीर 10,000 रुपयांचो तालाव. बेठोच हॉर्न मारीत रावल्यार पयली खेपेक 1,000 मागीर 2,000. फायर ब्रिगेड आनी एम्ब्युलन्सांच्या गाडयांक वाट दिली ना जाल्यार 10,000 रुपया. ल्हान भुरग्यांनी गाडी चलयल्यार 25,000 रुपया तालाव. हेच कायदे दंड घालपी अधिकारी म्हळ्यार पुलीस वा RTO हांणी मोडले जाल्यार तांकां होच तालाव डबल पडटलो. येरादारी सुरक्षेचोय मुद्दो ह्या सुदारीत कायद्यांत सरकारान मनार घेतला. खास करून रस्ते वा पूल बांदतना कंत्राटदारांनी येरादारी सुरक्षेचे नेम पाळिनात वा वाहनां तयार करपी उत्पादकांनी पाळिनात जाल्यार डीलर वा देशा भायल्यान गाडी हाडिल्ल्यान कायदे पाळिनात जाल्यार दर वाहनाक 1 लाख रुपया तालाव. उत्पादकान कायदे पाळिनात जाल्यार 100 कोटी रुपया आनी रस्ते बांदतना कायदो पाळ्ळो ना जाल्यार 1 लाख रुपयांचो तालाव. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्त फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकलपाचें भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनान मान्य केलें खरें. पूण अशें म्हणून परत ही सर्त मुखार धुकलपा खातीर असोसिएशनान गोंय सरकाराक माफ केला अशें मात न्हय. पयलीं असोसिएशनान ताका फायन मारिल्ली. आतां गोंय सरकार स्पॉन्सरशिपींतल्यान उबारून असोसिएशनाक 6 कोटी रुपया दितले. 10 कोटी न्हय, पूण गोंयाक 6 कोटीचो फटको बसतलोच. दिल्ली जाल्ल्या भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनाचे बसकेंत हो निर्णय जालो. असोसिएशनाचो गोंयचो अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी सरचिटणीस गुरदास भक्ता हे दोगूय जाण हे बसकेक आशिल्ले. थंय घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण सगळ्यो साधन सुविधा उबारपा खातीर गोंय सरकाराक आनी 1 वर्साची मुदत मेळ्ळ्या. व्हडलेशें ना आमकां हें केर. फायन म्हणटा कितें फायन मागल्यार फायन दितले.
आमी होस्ट करपाक कितें जाय जाल्यार आमी स्पॉन्सर बी करून आमी दिवं शकतात तांकां, इतलेंच तें आमी सांगलें तांकां. भितर व्हडले व्हडले मनीस येवपाचे आहा त्या उद्घाटनाक. म्हणून आमी इतलेंच मागलेलें आहा, आमकां मातसो जाता तसलो मातसो म्हणजे टेंडरा पुरतो तरी आमकां टायम दी. मातसो करेक्शन करता हांव, परचेज करता, कारण काही इन्स्ट्रुमेंट तांकां जे लागता पळय न्ही ते इम्पोर्ट करचे पडटा फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ऑल्सो. ही सगळी प्रोसेस जर कंप्लीट करतले इट रिक्वायर्स 5 months. आमी तांकां ऑलरेडी कळयल्लें मे म्हयन्यान तुमी डेट दियात आनी अकॉर्डिंग टू डेट आमकां टेंडर आनी बाकी सगळें फायनलायज करून ते म्हणटा लागल्यार प्रेशरायज करपाक की नोव्हेंबरान घेया म्हणून. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर, कारण आज आमी जुलय सोंपलो, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 3 महिने उरल्या. शेवटी आमी इंडियन ऑलिंपिक्स जर घेता आसत हांगासर गोंयच्यो टिमी रेडी जावप अत्यंत, म्हाका दिसता तुमी एग्री जातले. तांकां मिनिमम प्रॅक्टीस करून आमची भुरगीं तयार जावपाक कमीत कमी 4 ते 5 महिने जाय. अजून आमी कोच ऑन बोर्ड घेवंक ना. आमी तांकां सांगला की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दिया, आमची तयारी आसा. फुडले वर्सभर आसा तें काम फकत हे राष्ट्रीय सर्ती खातीर आशिल्ल्यो सगळ्यो साधन सुविधा उबारपाक इतलेंच न्ही, ताची चांचणी जावपाक जाय. तशेंच खंयच्यो गेमी खेळप शक्य ना तेय थारावपाक जाय. आनी हाच्या पयलीं हे सर्ती खातीर आयिल्ले पयशे सरकारान लुसोफोनियाक सर्ती खातीर वापरल्यात ताचोय खुलासो गोंयांक दिवचो पडटलो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार गोंयच्या खेळगड्यांचो सराव आतां सावन सुरू करचो पडटलो. आमचो टार्गेट आसा 30 जुलय पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, विच इज द कॉस्ट ऑफ 43 crores इज द इंडोर स्टेडियम. 30 जुलय पर्यंत आमच्या ईच्या म्हणण्याप्रमाणे, इंजिनियरच्या म्हणण्याप्रमाणे कंप्लीट जाता. टेंटेटिवली आमी 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन प्लॅन करता, नॉट एक्झॅक्टली फिक्स डेट. बट नॅशनल गेमींतल्यो 3 गेमी मोस्टली हांगासर जावं शकता. मिनिस्टर बाबू आमचो सगळें टोटल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय आमकां ते पूर्णता फॉलोअप करीत आसा. ऑलमोस्ट वी हॅव स्पेंड अराउंड 230 crores ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. Another 200 crores which is required for the national games. आमची तयारी ऑलरेडी जाल्या. आमी तांकां सांगलां की डेट्स आमकां 1 ते 15 नोव्हेंबर हाच्या मदीं डेट्स जी आमी ऑलरेडी कळयला तांकां. तांच्यांनी जर डेट्स दिल्यो जाल्यार डेफिनेटली 1 ते 15 हाच्या मदीं आमी नॅशनल गेम्स ज्यो आसा. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भलायकी पर्यटन फुडें व्हरपा खातीर गोंयचो भलायकी कायदो सुदारतले आनी विदेशी पर्यटकांक तोतिया दोतोरांनी फटोवचे न्हू म्हणून तरतूद करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांत शेनवारा दोळ्यांच्या दोतोरांचें अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन जालें तेन्ना मुखेल पावणो म्हणून दोतोर सावंत उलयतालो. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकूय ह्या सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्लो. डिफरेंट पार्ट से यहाँ आए हैं. आई थिंक जब गोवा में आए आप, डेफिनेटली ऑल द पीपल नो द गोवा फॉर द सन, सैंड एंड सी. बट बिसाइड्स दिस ऑल्सो द गोवा is having the temple, church and inland tourism, which is also very much known for the Goa. So we are thinking to promote the Goa in the medical tourism also. We are coming with one amendment so that the authentic treatment in the medical science should be given for the foreigners, and that is a required thing. Otherwise, most of the time, there's so many quacks from the different part of the India, they are coming to the state, especially in the dentistry for the dental treatment. Those the people who are coming from the different, for the foreigners, they are cheated so many times. We are already decided for the medical tourism purpose. We are taking so many steps in this medical tourism. आय बीच फिल्म फेस्टिवल ह्या नावान हें अधिवेशन दक्षिण गोंयांत ऑगस्टाचे 30 आणि 31 तारखेर आणि सप्टेंबराच्या 1 तारखेक जालें. आज आपके सामने कहता हूँ कि उन्होंने कम से कम 15 आई कैंप यहाँ ले लिए, गोवा में ले लिए, और उस कैंप में कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट होते थे. उसमें से स्क्रीनिंग करने के बाद उसको चश्मा देना था, उसको चश्मा फ्री दे दिया. जिसका ऑपरेशन करना था कैटरेक्ट का, उसी दिन उनको गाड़ी में बिठा के उड़ गए. लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया
और तीसरे दिन फिर ऑपरेशन करके घर पहुंचाया। उसकी संख्या जो है कम से कम 500 के आसपास। So iBeach Film Festival was conceptualized only about a year ago, and we have successfully put it all together. This is a unique first ever scientific conference in ophthalmology where every lecture is video based. So we came up with this concept because this will make teaching and learning more enjoyable and effective. Like they say, a picture speaks 1,000 words, a video speaks millions. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. हांव दर्यादेगेर सोरो पिवपी भिकारी आनी कोयर करपी लोकांचेर कारवाय करतलोच, पूण त्या खातीर म्हाका शेकवाडल्या कडल्यान आनी हेर लोकां कडल्यान तेंको जाय अशें म्हणटा मंत्री बाबू आजगांवकर. शेनवारा तो मडगांव शेकवाल्यांक मेळ्ळो. शेनवारा शेकवाले पर्यटन मंत्र्याक मेळ्ळे तेन्ना दर्यादेगाचेर शिस्त हाडपा खातीर बाबू आजगांवकरान तेंचो तेंको मागलो. बिचाचेर बॅगर्स नाका, म्हाका बिचाचेर बंगर्स नाका, म्हाका बिचाचेर सोरो घेवन बाटली फोडटात आनी थंय मस्ती करतात हें नाका. तेंचे खातीर आमी फायन घातल्या 2,000 आनी ग्रुप आशिताला 10,000 फायन घातल्या. जेवण करपी नाका रस्त्यार तेंकाय आमी बंद केल्यात, तेंकाय तसोच फायन, ग्रुपाक 10,000. समज पयशे कोन्नाला भितर उडोवपाचे ह्या रितीन आमी केल्लें. आतां तें इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार अख्खी गोंयकारांक जागृती जाय. आतां बीच क्लिनींग सुद्दां जें आहा आमी आतां कॉन्ट्रॅक्ट दिला लास्ट, आतां तेका ऑक्टोबर पासून तो चालू जातलो. बीच ॲप आमी तयार केला, तेजो नंबर आसतलो सगळ्या कडेन. फोटो मारून धाडात, विथीन 2 hours भितर क्लियर गार्बेज. करना जाल्यार तेजो कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां आमी कॅन्सल करताले. तो दुश्टी आसलो आतां दुसरो आयला कर्नाटक. आनी हेजे भितर जागृती आमची शेकवालांची जाय, तशेंच लोकांची जाय, गोंयकारांची जाय, MLAंची जाय. ऑगस्टातूच शेकाचें धोरण सरकारान थारायल्लें देखून शेकवाले खूश आसात. पयलेच खेपे सरकारान सगळें कितें पयलींच जाग्यार घातलें अशें शेक संघटनेचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोस म्हणटा. तेन्ना आमी एप्रोच जाले सीएमान ताबडतोब फोन मारून कॅबिनेट घेवन आनी CZM जो आमचो इश्यू सॉल्व करून आयज आमकां ही पॉलिसी रेडी. ऑगस्टान केन्नाय पॉलिसी सांगना ती आयज आमकां पॉलिसी रेडी. हे पॉलिसीन सगळे शेकवाले जे पयलीं शेकां घालताले ते सगळे भितर पडटा. 90% भितर पडटा. जे जाग्यार प्रॉब्लेम आहा थिंगा टुरिजम मिनिस्टर कांय करपाक शकना, CMूय कांय करपाक शकना. त्या जाग्यार आमी शेकवाल्यांनी एकमेकाक हेल्प करपाक जाय. जरी तर एकमेकाक हेल्प कोना जाल्यार हांव हेज्या मुखार टुरिजम मिनिस्टराक सांगपी शेकां दिनाका म्हणून. आतां तुमी हेल्प करा, मिनिस्टरान हेल्प केला, CMान हेल्प केला, दुसऱ्या मिनिस्टरांनी हेल्प केला, तुमी एकमेकाक हेल्प करा. आतां तुमी जर एकमेकाक हेल्प कोना जाल्यार तुमी सगळे ऑन बार्ड. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ल्हान भुरगीं आनी गुरवार आशिल्ल्या बायलांची म्हायती एकठांय करपा खातीर गोंय सरकारान आंगणवाडी शिक्षकाचो उपेग करून घेवपाचें थारायलां. तशेंच तेणी एकठांय केल्ली म्हायती एकाच जाग्यार मेळची देखून केंद्रीय सुवातेचेर हब तयार करपाचेंय थारायलां. ही म्हायती एकठांय करपा खातीर दर एका आंगणवाडी शिक्षकाक एक स्मार्टफोन दितले. तांणी एकठांय केल्ली म्हायती मागीर केंद्रीय हबाचेर घालतले. हातूंतल्यान तळागाळांतल्या भुरगीं आनी बायलांची म्हायती एके सुवातेर मेळटली. शेनवारा सांखळे जाल्ल्या सुवाळ्यात हाची म्हायती मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यान दिली. ह्या वेळार अंगणवाडी शिक्षकांक स्मार्टफोनूय वाटले. आम्ही फ्युचर जनरेशनचा विचार करून त्यांना माननीय पंतप्रधान मोदीजी नव भारत निर्माणाच्यो गोष्टी करता. ह्या नव भारत निर्माणात आमकां येता ते भुरगे हे हेल्दी जन्माक येवपाक जाय. आनी ते जर हेल्दी जन्माक येतले आसत जाल्यार तुमी सारकें काम करपाक जाय. आमी पळयता की आमच्या कडेन कोटा धाडटा, आमच्या कडेन सगळें जे म्हाका दिसता आमच्या कडेन जे लॅक्टेटिंग मदर आनी जी प्रीनेटल आसा म्हणजे जी गुरवार बायलेक आमकां दिवपाक जाय आसत आनी जी डिलिव्हरी जाल्ली आसा तिका दिवपाक जाय आसत, त्या पद्दतीन जे कडधान्य दिता ते कडधान्य तेंच्या कडेन पावपाक जाय. म्हणजे तितके इनग्रेडियंट आनी तितके न्यूट्रियंट त्या पद्दतीच्यो कॅलरीज ह्यो तांकां दिवप हे इम्पॉर्टंट आसा. स्मार्टफोनचो उपयोग तुमकां ट्रेनिंग दिली वयतली. ह्या म्हयन्यांतल्यान ज्यो एक्टिविटी सगळ्यो जातल्यो त्या सगळ्या स्मार्टफोनाच्या माध्यमांतल्यान तुमी सगळीं जाणां स्मार्ट जावच्योच
खंय तरी सेंट्रलायज डेटाबेस करपाची गरज आहे, ज्या माध्यमांतल्यान तुम्ही जे कितें डेटा लोड करता ते आमी एक सेंट्रल सर्वराचेर आमकां ती म्हायती, म्हणजे आमी एक बटन दाबल्यार आमकां ताबडतोब येतली म्हायती की बाबा तुम्ही जे कितें डेटा फीड केल्यार ते आमचे कडेन ती म्हायती आसूंक जाय. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. ह्या वेळार उलयतना बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले आसात त्यो अंगणवाडी सारक्यो करतले आनी 100 नव्यो अंगणवाडी बांदतले. सगळे अनुभव घेतलेलो आसतलो की खूब कडेन आमच्या अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा, म्हणून काही कडेन शाळांत अंगणवाडी शिफ्ट केल्ली आसा, ती बी रिफर्बिशमेंट करपाक आमच्या GSIDCच्या माध्यमांतल्यान आमी ते ऑलरेडी हातीन घेतलेले आसा. आनी 100 नवी अंगणवाडी उबे करपाक डायरेक्टराक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिले आसा की GSIDC कडेन पयशे दिवपाचे, कारण मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ह्याच टर्मान आमचो प्रयत्न आसतलो की हे 100रांतले मॅक्झिमम आमी अंगणवाडी उबे करपाक. आमच्या भुरग्यांक ई-लर्निंग पासून कावन्सिलराचो बी उपयोग थंय करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. म्हणजे एक सगळे वन स्टॉप शॉप, म्हणजे सगळे गोष्टी त्या अंगणवाडीच्या माध्यमांतल्यान आमी त्या महिलांच्या खातीर बी तेजो थंयचो उपयोग केलो वयतलो. भुरग्यांक बी बरी पैकी एरिया आसतली एक ओरिएंटेशन घेवपाक आनी वचपाक, आनी भुरग्यांक बी दिसूंक जाय की अंगणवाडीन वचून योग्य तरेचें शिक्षण घेवपाक. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोयेकार. गोंय पुलिसांची फामाद 16वी गोवा पुलीस कप फुटबॉल सर्त 13 सप्टेंबराच्यान सुरू जातली. धुळेर मैदानाचेर 19 तारखेक फायनल जातली. हे सर्तीत 12 व्यावसायिक आनी आय लिगाचे पंगड वांटेकार जातले. नॉकआउट पद्दतीन ही सर्त जातली. It is an honor for me to inform you that we will be holding the 16th edition of the Goa Police Football Cup 2019. As you all are well aware that Goa Police Cup is one of, as you see, nearly practically the tallest one in Goa. It's also one of the oldest ones since 1968. Subject to correction, I think it was then donated by Mr. Gosalia or something, right? Yeah. So, but we were a bit inconsistent in between, but for the last 3 years, we have made it a point to hold it. It will be starting from 13th September. There are 4 venues. 2 or 3 are yet to be confirmed, but we will be getting them. And we will be on the 19th. On the 19th, we will be having the final at Tulare grounds. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचल तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिल्या, पूण मिना खणीक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक मात वाऱ्यार उडयल्या. मिना खणींतलें उदक सोडटकीर लोकांची शेतां दर वर्सा इबाड जातात, पूण सरकार ताचे कडेन लक्षूय दिना. दिवचल तालुक्यांतले पिळगांवचे शेतकार बोबो मारीत आसात, कारण तांच्या गांवांत पावसाचो हुंवार येयलो ना. शेजाराक आशिल्ल्या मिना खणींतल्या उदकाक लागून तेंची शेतां व्हांवून गेलीं. आमकां कित्याक लुकसाण भरपाय ना हो तांचो प्रश्न. सगळी शेती नश्ट जाल्ली आहा, कांयच उरूंक ना. येवन गव्हर्मेंटान बी पळोवचें, हेजेर आमचें लक्ष घालपाचें आनी आमकां हेजेर कितें तरी तेंच्यांनी आमकां मदत करपाची. कित्याक आमचें आतां हेजेरूच आमी हें करता, शेतीचेरूच, आनी आमकां कसलोच फाटल्यान हें ना तेजेर. तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तेजेर आमकां मदत करून कितें तरी हें करपाक. कित्याक अंदाजे 1.5 लाख सुमार आमकां सगळ्या शेतकाऱ्याच्या 1.5 लाखा वयर जातालें म्हटल्यार कमी जावचें ना. इतको आमकां लुकसाणी जाल्ली आहा. आतां 3 पिकां घेता. पयले पेडी, हळसाणो, मिरची आनी भाजी ही लागवड आमची चालू आहा. आनी तरी थोडे बागायतदार म्हणजे केळी आनी कितें तें उत्पन्न काडटा. अशें आमचे सगळे हें जाल्लें. आमचे केळी सुद्दां थोड्याच्यो गेल्ली आहा. आमच्यो सुद्दां मोडान जमनी सपाट जाल्ली आहा. तिराळी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान साळ आनी मिणकुऱ्या हुंवार येवन शेतां इबाड जाल्ली. आयतारा तांकां 9 लाख रुपयांची नुकसाण भरपाय दिली. सभापती आनी दिवचल आमदार राजेश पाटणेकर ह्या सुवाळ्याक आसलेलो. केळीची नुकसान जाल्लें आसा. अशें 296 ह्या 296 लोकांक आमी आयज हें केल्लें आसा सकाळच्यान. पेडण्या तालुक्या मातशे चड आसात आनी बिचोलीक फक्त 2च वाडे विलेजी आनी कमी आसले. तरी देखून आमी सगळ्यांक जे 50,000
सकल जे कोणाचें नुकसान जाल्लें आसा तांकां टोटल एमावंट दिल्लो आसा आनी 50,000च्या वयर जेंचे कोणाचें नुकसान जाल्या तांकां 50,000 दिला आनी उरलेले पयशे जे आसा ते आमी तेच्या अकावंटाचेर घालून आतां सद्या आयज आमी हें केलां 40 लोकांचे 9,09,000 आनी 27 लोकांचे आनी उरला ते 6 लाखाच्या आसपास आसा म्हणजे 15 लाख फक्त बिचोली जातले. आर्थिक मदत दिल्या उपरांत शेतकऱ्यांचे नुकसान जालेले ते थोडेशे भरून येता 100% म्हणिना पण ताका परती उमेद येता की ह्या वेवसायात परत वाडचो म्हणून परत त्या वेवसायात रावचे जी शेती नुकसान जाल्ली आहा ती परती उबी करची बागायती जी खंय मोडतो जाल्ली आहा ती परती उबी करची हे एकाच भावनेन आणि सरकारचं एकूच आसता की कितें संकट शेतकऱ्यांचे येते त्यांच्या फाटसून भक्कम उबे रावचे केंद्र सरकारचो केव्हाय दिवचल आनी पिळगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. सांताक्रूज रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्या पूण विद्यार्थ्यांनी गांवचे पंचायतीक सांगतान घेवन हो कोयर निवळ केलो. इतलेंच न्हय वांगडा शिटकावणी दिली. शेनवारा सांताक्रूज रस्त्या वयलो कचरो आ लेडी ऑफ रोजरी स्कूलच्या भुरग्यांनी सांताक्रूज पंचायतीच्या मजतीन निवळ केलो आनी फुडाराक हांगा कोयर उडयल्यार कारवाय करतली अशी शिटकावणी दिवपी बोर्डूय लायलो. Since I'm in charge of YCS and Artisans Club in my school, we thought of starting something which we can do something and can be a part of that activity. All the time we teach about that, government should do this, government should do that, the government system is not functioning. So every time when we talk about, we criticize, we make ourselves aware what is happening. But are we alert of what is happening? Can we act on it? So something when I joined in YCS, it was like our motto that you see, judge and you act. At the same time, I realized that under Artisans also it is our duty to be alert, to be aware and to take an action. This is a small message to the villagers saying that if students can do this, why don't we all villagers also come out and help us out by doing the same support what the children are doing so. Appreciate them very much because they come out of the way and appreciate me that clean up the black spot which is, they are traveling every day from the school bus. They fed it and I also same accept that and I thank them with my heart that they are coming, the teacher or supported us with this good cause. Today I am appreciating our Sarpanch of Village Panchayat, Lawrence Rodriguez Baba, and with the help of Panch members and also with Green Rosary High School from Donapal. We have started this garbage drive so that the students can send message to their parents and everyone in Goa. The way they are doing, they are taking plastics, paper and bottles only. Where there is much garbage, we are not sending them to there. Our garbage laborers are there who are going there. But students, Rosary students, they are only picking up bottles, papers and plastic. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.